A very auspicious day for the Congress party, as today Shri Rahul Gandhi has completed 5 months of his Bharat Jhodo Yatra at Kashmir. It is given to all the blocks of all constituencies of all over India to hoist the flag at 10 o'clock sharp, whereas he will be hosting a flag in Kashmir at the same time. So it's going to be a historic event by us hosting the flag today at Abedkar Statue Circle, and I request all of you all to support this yatra so that we can take the work of people further. Now you see that today's day, everything, as Olencio said, that we are suffering to the situation of the government, what the government is doing to us. The main issue currently we are having is the mother issue. The water has been diverted. There is no consideration for Goans and the Goa rivers. So I request all of you all to kindly come forward, support the cause of supporting Goa in stopping the diversion for the Mother river. So ह्या कारणा खातीर हो युनिटी केलेलो आमचो राहुल गांधीन, आणि आमकां खात्री आसा की भारताचे सगळे लोक एक जातले. आणि आयज 24 इलेक्शनी लागीं येता. आयज पळयलेले गोंयांनी पळयलेले आसा की म्हादय जो इश्यू आसा, एक बरो मोठो इश्यू जाल्लो आसा. कशे कर्नाटकाच्या लोकांक हे म्हादय पिवपाक लागून तांकां पिश्यांक काडला, पूण तो मेन मुद्दो की तो जो रिवर जो डायवर्ट केलेलो आसा तो फकत स्टील प्लांटा खातीर, लोकांक थिंगा पिवपाक लागीन न्हू. सो हे अशे लोकांक फुटून हो सरकारान बारीक लोकांक सोपयलेलो आसा. सो ह्या भारत जोडोक हांव सगळे गोंयकारांक सांगता की आयज आमी एक जावपाचो टायम येयलेलो आसा. कित्याक आमी एक जायना जाल्यार आमचे सगळे कितें आहा तें जे वेल्थ स्टेटाचे आहा तेंय काबार जातले. आयज नोई वेली सगळे प्रायवेटायज केले सरकारान. आयज रेल्वे प्रायवेटायज केले, एअरपोर्ट प्रायवेटायज केले, बँक प्रायवेटायज करता, सगळे काबार केला फकत 1-2-3 मनशां खातीर, आनी बारीक लोकांक सोपयलेलो आसा. आनी हे आयज फकत ह्या कोळशाक लागून हे सगळे केलेले आसा. सो सगळ्यांक आयज भारत जोडोची हांव परत विनंती करता की एक जावचे आनी गोंयकारपण आनी गोंय राखपाचें काम आमी मुखार व्हरया.